हांव उठलो तेन्ना वॉशरूम वचपाक तेन्ना पयलें दार उक्तें आसा खंयचें किचनाचें हांवें धापलें आनी परत 5:30 उठ्ठा परत उक्तें आसा आनी ग्रिल्स बी भायले काडून तेणी गेलो तो कितें व्हेलां कांय ना चेड्याले एक बॅग गेलें पूण चेड्याले बुकां आसली पळय ती भायर उडयल्या हाडून तेणें आनी ग्रिल्स काडून खाशी घातलां आनी बुकां व्हरोन बॅगां आतां कितें घातलां कांय खबर ना आमकां बॅगां आसता अजून तुमकां ओपन करपाक कांयच कळना तो जात्रेक गेला न्ही तो येतरी कळटलो कळटलें पूण कितें दिसता तुमच्या मुखार आनी एक जालें ना चोरी तेंचे सेम न्ही त्या टायमार म्हणटा दोतोर न्ही 9:30 जालां म्हणटा तेन्ना आमगे 9:30 करता तो भितर भोंवोन बी गेला सारको तुमी न्हिदोन आसली भितर आनी डॅडील्या भायर खिळी घातली डॅडी भितर न्हिदलेलो पळय भायर चेडवाले तशे भायर खिळी घातली म्हणल्यार मागीर भायर येवपाक मेळना न्ही आनी वयर फ्लॅटान आमगे लोक आसा पळय तांकां भायर खिळी घातली आनी पळय ते ग्रीस काडून हांगा दवरलो सगळे ग्रीस सारके अशें काडले म्हणल्यार आमकां काडपाक सुद्दां एक दीस लागतलो तेन्ना कांय न्ही काडले पळय आमी तेचे खातीर डिफरंट प्लेसीचेर नाकाबंदी आनी आसा तितलो स्टाफ यूज करता मॅक्झिमम पूण आतां तेंच्यांनी ते आउट ऑफ कवरेज एरिया म्हणटा तशें ते सायडीन अटेम्प्ट केलो करपाक काय पावले ना ते पूण तेंचे खातीर आमी स्पेशल ड्रायव्ह करतले थोडो स्टाफूय मागतले आमी सुपिरियर सर तुमगे स्टाफ एक कमी आसा स्टाफ शॉर्टेज आहा आमकां स्टाफ शॉर्टेज आहा वी आर मॅनेजींग विथीन दॅट पूण आतां तुमी इट इज गँग वी हॅव सम क्ल्यूज अबाउट दीस गँग सो आमी त्या दृश्टीन चालू आहा काम